दुयेंसांतल्यान बरे करपाची आशा दाखोवन धर्मांतरण करपाक लायिल्ल्या प्रकरणात म्हापशें पुलिसांनी सडये शिवोली हांगासरल्या 5 पिलर चर्चीचो सर्वेसर्वो डॉमनीक डिसोजाक अटक केली। कुचेले रावपी प्रकाश कृष्णा खोबरेकार आनी खोर्ली म्हापशा रावपी निखिल शेटयेन पुलिशेन डॉमनिका आड लेखी कागाळ नोंदयली। दुयेंसांतल्यान बरे करपाचे हायस दाखोवन धर्मांतरण कर अशी बळजबरी केल्ल्याचे ह्या कागाळीन नोंद आसा। तशेंच धर्मांतरणाक विरोध केल्ल्यान डॉमनिकान कागाळकारांक धमकी दिली आनी धार्मीक भावना दुखयल्यो अशें कागाळीन नमूद केलां। ह्या कागाळीच्या आदाराचेर 2 गुन्यांव दाखल करून दुबावीत डॉमनीक डिसोजाक म्हापशा पुलिशेन बेरेस्तारा उसरा रातीं ताब्यात घेतलो। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला चालू आसा। मजगती डॉमनिकाची भलायकी सारकी नाशिल्ल्यान अटके उपरांत ताची भलायकी तपासपाक म्हापशा पुलिशेन ताका म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला। दुसऱ्यांक जादू टोणा करून दुयेंसांतल्यान बरें करता अशी सांगपी मात स्वता हॉस्पिटलांत वचून उपचार घेतिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। फाटल्या कांय म्हयन्यां पयलीं डॉमनिकान हॉस्पिटलांत वचून स्वताची बायपास सर्जरी केल्ल्याचें कळटा।